Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. तर वडूच्या सेशनान आमी पयलींच्या सेशनान नियाळ कोत्ताली कशे भशेन आमी देवाक वाकाणटा देवाक आर्गां दिता आनी त्या आर्गांतल्यान कशे परी देव आमचे पासत झुजता आनीक त्या आर्गांतल्यान ती आर्गां जाता आमचें बळ दुस्मानाक कोंकणीन कितें उतर आहलें दुस्मानाक ताज्यो मांडण्यो फिसकुटावंक आनी ना साम 8:2 कोंकणी वर्ड एसान शातुरा फितुरा या बेजिकली कितें म्हणटा तें आमच्या दुस्मानाच्यो मांडण्यो फिसकुटावंक आनी दुस्मानाक थोंड करूंक बेजिकली आनी हें बळ ही पदवी देवान आमकां दिल्या आमच्या आर्गांच्या उतरांनी या सिस्टर वाच वय साम 8:2 या ल्हान भुरगीं दुदाचीं बाळां लेगून आपल्या जिबेन करता ताची स्तुती अशें तुज्या दुस्मानाच्यो मांडण्यो तूं फिसकुटायताय आनी तुज्या शत्रूंक आनी फितुरांक थोंड कोताय कित्या वरवीं आमच्या वाखाणणेच्या उल्यान आमच्या वाखाणणेच्या ताळ्यान आमी स्पिरिच्युअल वर्ल्डान हें म्हणोंक जाय आमी ज्या स्पिरिच्युअल वॉफेरान आमी आहा आमचो दुस्मान दुसरो मनीस न्हय एफिशियन्स चॅप्टर 6 तरी आमी वाचलो जाल्यार म्हणटा वी डू नॉट वॉर अगेन्स्ट फ्लॅश एंड ब्लड मनशा आड आमी झुजना आमी झुजता तें कोंकणीन ओके सिस्टर वाचताय प्लीज but against principalities and the powers of darkness म्हणटा Ephesians 6:12 I think कित्याक म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना पूण पोरदाना लागीं पोरदाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज सो आमचें झूज रोगता मासा लागीं न्हू पूण ह्या खोटे आत्मे आहा जे मनशा वरवीं वायट करता सो कोणाकूय संवसारान जरी कितें करूंक जाय जावं देवाक जावं खोट्या आत्म्यांक संवसारान कितें करूंक जाय जाल्यार मनशान तांची आज्ञा पाळूंक जाय कित्याक दोनीपण आमच्या हातीन दिला म्हणटोच आमी तांची आज्ञा पाळिनासतना तांकां तांचे कडेन कोऑपरेट करिनासतना जावं देवा लागीं जावं खोट्या आत्म्या लागीं संवसारार कांय करूंक जायना आनी जरी तर कोणाचे आड येता तो मनीस आड येना त्या मनशा फाटल्यान एक खोटो आत्मो आहा जो त्या मनशाक उजार करता कन्फ्युजन क्रिएट करूंक वायट उतरां उलोवंक एक वायट मांडणी कोणा अगेन्स्ट हाडपाक पूण जेन्ना आमी झुजता तेन्ना आमचें झूज तें त्या मनशा लागीं केन्नाच आसना आमचो दुस्मान मनीस केन्ना आसना आमचो मनीस तो खोटो आत्मो त्या मनशाक उजार करता एक कन्फ्युजन क्रिएट करपाक एक स्ट्रायफ क्रिएट करपाक दुस्मानकाय राग क्रिएट करपाक तें आमचें झूज त्या खोट्या आत्म्या कडेन
आनी ह्या खोट्या आत्म्याचेर दोनीपणूय आमकां दिल्लें आहा तें दोनीपण आमी चलयता जेन्ना आमी आमचो अधिकार समजून घेता पळय तेन्ना आमच्यांनी आयज म्हणूंक जायना की आमकां कांयच अधिकार ना अधिकार आमकां दिला आनी एक तर जेनेसिसान आमकां अधिकार दिला सगळे रचनेचेर दोनीपण दिलां सगळे रचनेचेर आनी उपरांत जेजून आमकां दोनीपण दिलां ह्या काळखांतल्या सगळ्या मेळ्या आत्म्याचेरय काळखांतल्या सगळ्या मेळ्या आत्म्याचेरय सो जरी तर एक मेळो आत्मो एक खोटो आत्मो आमचे आड येता जाल्यार पयले सुवातेर आमकां अधिकार दिल्लो आहा त्या खोट्या आत्म्याक हुकूम घालून आनी दुसरो आमकां शास्त्र दिल्लें आहा शास्त्र म्हणूंक येता वेपन आमकां पवित्र शास्त्र कोंकणीन कितें जाता शास्त्रच दिसता ओके एक वेपन समजता न्हू एक वेपन जें आमकां दिल्लें आहा तें आमचें जावन आहा प्रेज ना ना तो हें शास्त्र न्हू शास्त्र म्हणल्यार वेपन वय हातयार थँक्यू जीजस हातयार सो आमकां एक हातयार दिल्लें आहा तें आमच्या आर्गांचें हातयार दिल्लें आहा कित्याक तें आर्गांचें हातयार आमचें दुस्मानांक थोंड कोत्ता आनी हें दुस्मानांक थोंड कोत्ता कित्याक जाणें तूं कित्याक आमच्या आर्गांनी देव खुद वस्ती कोत्ता आमच्या आर्गांनी देव खुद वस्ती कोत्ता कित्याक हेंच देव आमकां सांगता इन साम 22:3 दिसता वाचताय कोंकणीन साम 22:3 आमकां सांगता जेन्ना आमी आर्गांच्या ताळ्यान बोब मारता जेन्ना आमी आमची आर्गां देवाक उबारता तेन्ना देव खुद आमच्या आर्गांनी येवन वस्ती कोत्ता आनी जंयसर देव आहा थंयसर खंयच्याच मेळ्या आत्म्याक आनी कसलीच ताकत ना कसलीच शक्ती ना त्या मेळ्या आत्म्यान पोवन वचूंक जाय कित्याक कसल्याच मेळ्या आत्म्यान कसल्याच खोट्या आत्म्यान देवा मुखार रावूंक जायना साम 22:3 वाचता तोरी देवा तूं भोव पवित्र आनी इस्रायल तुजी वाखाणणी करीत आसा तेंच तुजें शिंवासन आतां देवाचें शिंवासन खंय आसा थिंगा म्हणटा इस्रायल जी वाखाणणी करीत आहा तें देवाचें शिंवासन इस्रायल जावन हाल्ली ओ जावन आसा देवाची विंचलोली पर्जा आयज तूं आनी हांवूय देवाची विंचलोली भुरगीं तर देव आपल्या लोकांच्या आर्गान स्तुती तातूंत देवाचें शिंवासन आहा सो आयज जरी खोट्या आत्म्याक आमी थोंड करूंक जाता आमच्या आर्गांनी हाचें कारण म्हणल्यार कित्याक आमच्या आर्गांनी देव आपलें शिंवासन कोत्ता देवाचें शिंवासन आमच्या आर्गांनी आहा आमच्या आर्गांनी आहा आनी थ्रोन थ्रोन शिंवासन म्हणल्यार थ्रोन देवाचो थ्रोन बिकॉज इंग्लीश ट्रान्सलेशन म्हणटा गॉड इज एनथ्रोन्ड इन द प्रेजीस ऑफ हीज पीपल एनथ्रोन म्हणल्यार ही सेट्स अप हीज थ्रोन इन द प्रेजीस ऑफ हीज पीपल सो देवाचें शिंवासन तुज्या आनी म्हज्या आर्गांच्या उतरान आमच्या आर्गांनी आमच्या कितें परतून वाच सिस्टर वॉट इज दॅट वर्ड इस्रायल तुजी वाखाणणी करीत आसा आनी तेंच तुजें शिंवासन हालेलुया थँक्यू जीजस जायते पाटी आमी म्हणटा न्हू जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आंच बोडवे ते आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उचारता ते आंच बोडवे आयकतात आनी तें जें उतर उच्चारलां ताचे पोरमणें जें आमचें दायज आहा तें आमकां मेळोंक जाय तें आंच बोडवे वचोन घेवन येतात हें जाता आमी जेन्ना मागणें करता देवाच्या उतरा पोरमणें पळयत तेन्ना पूण हांगासर जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता
तेन्ना देव खुद त्या आर्गांनी आपलें शिवासन करता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. न्ही हें ल्हान वस्त न्हय, एक ही ल्हान वस्त न्हय. जायते फावटी आमी एक्सायटेड जाता, आमी कॉन्फिडन्सान बसता हें चिंतून की जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणें करता तेन्ना आंज पडवे वचून तें आमचें दाय जें आहा तें मागण्या प्रमाणे आमकां देवान बरेंपण दिलां ते आंज पडवे घेवन येतात. पूण हांगासर जरी पळोवंक गेलीं जाल्यार आमी आमच्या आर्गांनी देव खुद आपलें शिवासन करता. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी साम 100 जरी आमी वाचलें जाल्यार साम 100 म्हणटा वर्स 4, एंटर हीज गेट्स विथ थँक्स गिवींग इन युअर हार्ट एंड एंटर हीज कोर्ट्स विथ प्रेज. आनी हे एक्चुअली पळोवंक गेल्यार आमकां सारकें इन्स्ट्रक्शन. सिस्टर कोंकणीन वाचताय प्लीज साम 100 वर्स 4. Enter his gates with thanksgiving in your heart and enter his courts with praise. Psalm 100 verse 4. आर्गां दिवन ताचे दारवंटे उतरून काडात, ताका वाकाणून ताच्या मंदिरांत भितर सरात. आतां हांगा देवूत आमकां म्हणटा, जोरी तर तुमी म्हजे सरशी येतल्यात, जेन्ना तुमी आर्गां दितल्यात तेन्ना म्हज्या दारवंट्यान तुमी भितर सरतल्यात. आनी जेन्ना तुमी सेकंड कितें सिस्टर? ताका वाकाणून ताजी जेन्ना ताका आमी आर्गां दिता तेन्ना ताच्या दारवंट्यान भितर सोदता आनी ताका जेन्ना आमी वाकाणटा ताच्या मंदिरांत आमी वता. म्हणजे हाचो मिनींग हो की जेन्ना आमी जोरी तर देवाक मागण्यान अप्रोच करता तेन्ना आर्गांच्या मनान करता आनी वाखाणणेच्या मनान करता तेन्ना ताका सारकी लागीं पावता. कित्याक ओडो आमी आमच्या बापाचें नियाळ करतालीं तेन्ना स्वर्गार जाता तशी तुजी कशी संवसारान जाता. स्वर्गार सगलो देवाची वाकाणणीच चलता, सगलो देवाची वाकाणणी चलता. म्हणजे देव जंय आहा थंयसर ताजे भोंवतणी कोण आहा, आंच बडवे आहा ओर येर आत्मे आहा, ते सगलो वगत देवाची वाकाणणी करता. आनी आमी जेन्ना देवाक आर्गां दिता, देवाक वाखाणणी करता, आमी देवाक सारकी लागीं सोदता, देवाक सारकी लागीं सोदता. आनी आमी देवाक लागीं सोदता देखून जे सोल्युशन आमकां मेवता, जो रिजल्ट आमकां मेवता तो दर एक पावटी सुपरनॅचरल जाता. आमच्या चिंतना भायर जाता, आमच्या इमॅजिनेशना भायर जाता. कित्याक आतां जे भशेन साम 91 आमी म्हणटा हुएवर ड्वेल्स इन द सिक्रेट प्लेस ऑफ द लॉर्ड, ते भशेन आतां देवाक आमी सारकी लागीं जाल्या. देवाचें शिवासनूच आमच्या आर्गांनी आहा. हालेलुया. ताका लागून दुस्मान म्हणटा सारको थंड जाता, ताज्यो मांडण्यो फिस्कुटां येता, ताका आनी कितें करूंक कांयच समजना, सारको कन्फ्युजनान तो भोगता. आनी सुपरनॅचरली दर एक वस्त जी दुस्मान आडान दवरतालो ती एक एक करून थाऱ्यार पडटा. ही पदवी देवान आमकां आमच्या आर्गान दिल्या. हें घडोवन येता जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, देवाक वाकाणटा पळय तेन्ना. पयलीं आमी आयझाया चॅप्टर 43 आनी वर्स 7 वर्स 20 वर्स 21 2 वर्सांचेर पयलींच्या सेशनान नियाळ कोत्तालीं. देवान आमकां रोचल्या आपले मोहिमे पासत. आतां हाकाय बी एक रिलेटेड जरी स्क्रिप्चर पळयलो जाल्यार साम 50 वर्स 23 म्हणटा, आमी देवाक कशी मोहिमा दिता, आमच्या आर्गां वरवीं आमी देवाक मोहिमा दिता. देवाक मोहिमा दिता आमी जेन्ना प्रॉब्लम आहा खरो, पूण त्या प्रॉब्लमा वयर
आमी देवाक व्हडलो कोत्ता पळय तेन्ना. थोडे एग्जाम्पल पळयले, एक 2 मिनटांनी परतून ते एग्जाम्पल पळोवया. जेन्ना प्रॉब्लम आहा खरो, प्रॉब्लम पळयलो म्हणटा आमी म्हणिना की म्हणजे जिवितान कांय प्रॉब्लमूच ना, प्रॉब्लम आहा खरें, पूण म्हजो नियाळ त्या प्रॉब्लमाचेर जायना. म्हजो नियाळ जाता म्हजो देव कितलो व्हडलो पळय तो, आनी म्हज्या देवान म्हाका ऑलरेडी सोल्युशन दिलां, ताचेर नियाळ जाता. जावं कुडीन दूख आहा, कुडीन दुयेंस आहा, पयशांचें उणेपण आहा, कामान वयर सकयल जाता, फॅमिलीन दुस्पट आहा, कसलीय गरज जावं, देवान सोल्युशन दिलां. देवान सोल्युशन दिलां. त्या सोल्युशनान ताजी आमी महिमा पळयतल्या जाल्यार आमी देवाक आर्गांच्या मनान, वाखाणणेच्या मनान लागीं सरूंक गरज. हालेलुया. कित्याक साम 50 वर्स 23 वाचची जाल्यार सिस्टर कितें म्हणटा पळोवया. Englishin, the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. Glorifies me. उतराचो glorify meaning हा न्हू, उतर हा ताजो मिनींग टू मॅग्निफाय. आतां मॅग्निफाय म्हणल्यार कितें, जी वस्त आमकां दिसता ताका आमी व्हडली करप. मॅग्निफायींग ग्लास तें फंक्शन जाता न्हू, तें ग्लासांतल्यान पळयलें जाल्यार जी वस्त धाकटुली आहा ती आमकां व्हडली दिसता. तर आमी देवाक मॅग्निफाय करता म्हणल्यार प्रॉब्लम आमकां दिसता खरो, पूण देवाच्या सोयंबाचेर, देवान कितें केलां ताचेर नियाळ करून, देवाच्या उतराचेर नियाळ करून त्या प्रॉब्लमाचे अगेन्स्ट आमी देवाक व्हडलो करता. हालेलुया. सिस्टर कोंकणीन साम 50 वर्स 23. हांव तुमकां सोडचो ना, नो साम 50 23. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. हालेलुया. आनीक हा ओके. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. हालेलुया. प्रेज जीसस. आनीक एक साम 69 वर्स 30 वाच. एक 69 verse 30 English म्हणटा, I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. 69:30. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. ओके, डिफरंट स्क्रिप्चर्स जे आमी दिनवासनेचे पळयता, वाखाणणेचे पळयता, तातूंत जेन्ना आमचें मन दिनवासनेचें जाता आनी आमचीं उतरां आर्गांचीं जाता तेन्ना आमी देवाक व्हडलो करता. प्रॉब्लम दिसता खरो, प्रॉब्लम आहा खरो, पूण त्या प्रॉब्लमानूय आमी देवाक व्हडलो करता. आतां जरी तर हे सगळे आमी एग्जाम्पल पळयले, दाविदाचो एग्जाम्पल पळयलो, किंग जेहोशाफाताचो एग्जाम्पल पळयलो, अब्राहमाची अब्राहमाची स्टोरी जरी वाचली जाल्यार आनी तांचेर नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येता कशे भाशेन तांणी प्रॉब्लम हारलो खरो, पूण त्या प्रॉब्लमान लेगून देवाच्या उतराक चड वालोर दिलो, देवाच्या बासावणेक चड वालोर दिलो, देवाच्या स्वयंबाक चड वालोर दिलो, आनी तांचो संबोवन देवा बराबर हाडलो ताका चड वालोर दिलो, आनी प्रॉब्लमाक जो वालोर दिलो तो सारको उणो हाडलो. आमी डिफरंट वस्तूंक डिफरंट वालोर दिता, वय ना.
डिफरंट वस्तूंक वालोर दिता. जो वालोर हांव ह्या मायकाक दितां तितलोच वालोर तुका त्या मायकाचो मे बी आसचो ना पळय. ओ जितलो वालोर हांव म्हजे मोटरसायकलीक दितां तितलोच वालोर तुका ते सेम मोटरसायकलीचो वालोर आसचो ना वय. ओ तुजे लागीं 2 मोटरसायकली आहा धर तूं. दोनी मोटरसायकलींक तूं डिफरंट डिफरंट वालोर दितले. सेम वालोर सेम दिता. ओके मे बी तूं सेम दिता आसतलें पूण म्हजी एक फेवरेट आसतली. दुसरी एक म्हाका चलोवपाक खूब लायक. दुसरी ओके केन्नाय चलयता केन्नाय ना पूण एक म्हाका खूब लायक चलोवपाक. तर एकाक हांव चड वालोर दितां बिकॉज म्हाका ती चलोवपाक सुबेज लायक. सो तिका हांव सारकें टायम टू टायम सर्विसींग करतलो, टायम टू टायम धुतलो, टायम टू टायम केअर घेतलो. ग्रीस लावंक जाय वो कसलें आनी कितें ऑयल चेंज करूंक जाय टायम टू टायम करतलो कित्याक तिका हांव सुबेज वालोर दितां. दुसरी आहा तिका ओके 1 म्हयनो चुकलें सर्विसींग कांय जायना प्रॉब्लम चलता ती ओके आहा. कित्याक हांव एकाक सुबेज वालोर दितां दुसऱ्याक तितलो वालोर दिना. दर एक वस्तूचेर आमी वालोर घालता. आमी देवाचें उतर आयकता ताकाय बी ईच टायम वालोर कसलो तरी वालोर दिता ताका कसलो तरी वालोर दिता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता न्हू तेन्ना आनीक एकूय तावो आमकां आयकूं येतलो हें उतर चलना हें उतर चलना हें उतर सारकें ना. कित्याक जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आयकता तेन्ना तें देवाचें उतर सत. पूण त्याच टायमार सैतानूय एक उतर घेवन येता जी जावन आसा फोट. आतां त्या वेळार आमी कित्याक वालोर दिता तें डिसायड करतलें आमी कित्याचेर नियाळ करता पळय तो. जाका आमी सुबेज वालोर दिता ताचेर सुबेज नियाळ करता. जाका आमी तितलो वालोर दिना तें आमच्या मनान तितलें येना तितलें धरना. जाका आमी सुबेज वालोर दिता ताका ताचेर तितलो सुबेज नियाळ जाता. जोरी तर आमी देवाच्या उतराक सुबेज वालोर दिता आमच्या मनान देवाच्या उतराचेर चड नियाळ जातलो. पूण जोरी तर दुस्मान जी फोट घेवन येता ताका आमी सुबेज वालोर दिता जाल्यार आमचो नियाळ त्या फोटीचेर सुबेज जातलो. कित्याक आमी दोनूय उतरांक 2 भासांनी वालोर दिता. अंतर दाविदा अब्राहमा किंग जोसेफाता जेजू आनी जायते फाटी आमचे भितर अंतर जाता तो की जेन्ना तांणी सोत आयकलें देव तांचे लागीं उलोवन आपलें सोत तांकां उगडें केलें आनी त्याच वेळार सैतान एक फोट घेवन आयलो तेन्ना तांणी ते फोटीक कांयच वालोर दिवंक ना. पोत तें म्हणल्यार देवाचें उतर जें तांणी आयकल्लें जें सोत जावन आहलें ताका सगल्यांकीन सुबेज वालोर दिलो. फोटीक कांयच वालोर दिवंक ना पूण जें देवाच्या उतराचें सोत आहलें ताका देवाचें सैमाचें सोत आहलें ताका सगल्यांकीन सुबेज वालोर दिलो. आनी तो वालोर दिवन तांणी देवाक त्या फोटी मुखार वा त्या प्रॉब्लमा मुखार देवाक व्हडलो केलो. दाविदाचो जरी एग्जाम्पल घेतलो दावीद जेन्ना गोलायाताक फेस करूंक वता तेन्ना ओके 1 सॅम्युएल 17 या ओके आनी हांव कोत्तलो कशे भाशेन दाविदान हें सिट्युएशनाक पळय हें सिट्युएशन लेगून दाविदा मुखार लायफ ऑर डेथ सिट्युएशन. जरी तर तो एका जायंटा लागीं झगडोंक वता जाल्यार रिस्क आहा आनी तें रिस्क ताज्या लायफाक आहा. ताज्यान म्हणोंक जातालें चिंतप येवंक जातालें ताका की आरे जोरी तर हांव हें झगडोंक वता तें जिखोना जाल्यार हांव म्हजो जीव वगडायतलो. पॉसिबिलिटी आहली वो ना. कित्याक दावीद आहलो एक 17 वर्सांचो भुरगो कांय ट्रेनींग ना ताका झुजाचें झगडपाचें कांय ट्रेनींग ना. आनी दुसरे वाटेन आहलो गोलायत जो एक्सपिरियन्स झुजारी आहलो फूल आमर घेवन आहलो ताका एक्सपिरियन्स आहलो तोर्सात घेवन झगडोंक तो बालो घेवन झगडोंक एक्सपिरियन्स आहलो. दोगांय मदें
फायट जाली जाल्यार नॅचरलान कोण जिखतलो आहलो? गोलियात जिखतलो आहलो. दाविदाक शांसूच ना. पूण हांगासर दाखयता आमकां दाविदाचें मन कितें आहलें पळय तें. दाविदाचें मन आनी ताचें काळजीदारपण कसलें आहलें पळय तें. कित्याक इजी जावचें ना न्हू हें गोलियाताक फेस करूंक. आमकां जरी धर कोण स्ट्रॉंग रेसलर आयला आनी आमच्या फुडल्यान झगडोंक सोदता, आमी कितलीं फाटीं सोदतलीं? ऑब्वियसली सोदतलीं. बिकॉज आमच्या मनान जातलें म्हाज्यान ताजे लागीं झगडोंक जायना. पूण हें दाविदाचें मन जावंक ना. दावीद काळजीदारपणान फुडें वता आनी आपूण म्हणटा आपूण झगडटलो, आपूण फुडो करतलो गोलियाताचो. आतां हें दाविदाचें पिशापण न्हय? नॅचरलान आमी पळोवंक गेल्यार आमी म्हणटले हें पिशापण, हें पिशापण. पूण दाविदाक हें पिशापण आमी तें जेन्ना सुपर नॅचरल जाता न्हू, एक स्क्रिप्चर आहा पळय, द नॅचरल मायंड डज नॉट अंडरस्टँड द थिंग्स ऑफ द स्पिरीट. टू इट द थिंग्स ऑफ द स्पिरीट सीम फुलिशनेस. आत्मीक ज्यो वस्तू आहा त्यो आमच्या नॅचरल मायंडाक, फिजिकल मायंडाक पिशापण कहें दिसता. दाविदाचोय तो स्टेप गोलियाता फुडें वचून उबो रावपाक नॅचरल मायंडाक दिसता पिशापण कहें. पूण जरी तर आमी खोलाय नियाळ केलो जाल्यार पळोवंक जाता दाविदाचें काळजीदारपण कित्याचेर दवरलेलें आहलें पळय तें. काळजीदारपण कित्याचेर दवरलेलें आहा पळय तें. कित्याक हांव वर्स बाय वर्स वचना, पूण वय. सो हांगासर कितें जाता जाणा, तूं गोलियात येता, एका 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 हिलार फिलिस्टीन आमी हाडली, दुसऱ्या हिलार इज्रायलाची आमी हाडली. मोदें ते वॅलीन झगडपाचे वॅलीन ते येतात आतां आनी थिंगासर गोलियात येता. आनी आय थिंक अप टू वर्स 6 आमकां वर्स 6 पासून आमकां सांगता गोलियात कसलो आमर घालून येयल्लो, कसलें तांचें तें वॉरियरांचें तें सगळें चेस्ट कवर करपाक, पांय कवर करपाक, हात कवर करपाक सगळें जें प्रोटेक्शन ते घालताले तेंच कितलें जोड आहलें आनी तेंच कितलें मजबूत आहलें तें डिस्क्रायब करता. तें बायबल आमकां सांगता अप टू वर्स 6. आनी वर्स 7 आमकां सांगता गोलियात जो येता तो व्हडल्या ताळ्यान इज्रायल पुर्जेक धमकी दिता. तांकां धमकी दिता हें म्हणून की तुमी कोण? तुमकां खऱ्यांनीच दिसता की तुमकां म्हजे अगेन्स्ट उबें रावंक जातलें, म्हजे अगेन्स्ट झगडोंक जातलें? चान्सूच ना, चान्सूच ना. दम आहा जाल्यार घेयात फुडें, आपूण तुमकां दाखयता, तुमचो जीव आपूण काडटा. आतां ही धमकी गोलियात येवन दिता. आनी ही धमकी आयकोन जे कोण इज्रायलाचे फौजेन हारले, इज्रायलाची आर्मीन हारले, ते सारके भियेतात, कांपतात, ते सारके कांपतात. आनी हें जाता 40 दीस. दर एक दिसा गोलियात येवन सेम धमकी दिता. आनी इज्रायल पुर्जेक इज्रायल फौजेन एकल्या लागीं पासून तें काळजीदारपण बॉल नाहल्लें ताका येवन फुडो करूंक 40 दीस ते भिरांतीन हारले. पूण 40 दिसां उपरांत आनी ह्या 40 दिसांक दावीद नाहल्लो पासून थिंगा तो आपल्या पायच्या शेतान मेंढरांक राखतालो. तर ते 40 दीस जाल्या उपरांत दाविदाचो पायत म्हणटा हें थोडें जेवण व्हर तुज्या भावांक दी. आनी भाव इज्रायलाचे फौजेन हारले, इज्रायलाचे फौजेन हारले. सो दावीद येता ते जेवण घेवन तांकां दिवपाक. पूण जेन्ना तो थिंगा येता तेन्ना तो पळयता हो गोलियात येवन सेम धमकी दिता, सेम धमकी दिता. आनी सेम उतरां दाविदाच्या कानार पडटा, सेम उतरां. हें आमकां दाखयता वर्स 10 आनी 11 सांगता गोलियात खोल्ली धमकी दिता पळय ती.
आनी वर्स 11 म्हणटा इस्रायल पोरसां कशे भाशेन भिरांतीन बोत्ता पळय ती. फुडें गेलें म्हणटा वर्स 23 आमकां सांगता गोलायत येवन, आतां दावीद आहा थिंगा, आनी तेन्नाय गोलायत येवन पोत्तून तीच धमकी दिता. पूण वर्स 24 म्हणटा पोत्तून ती धमकी आयकून इस्रायलाची फौज भियेली, कांपवली. पूण दावीद थिंगा उठ्ठा आनी म्हणटा हाका मारतल्याक कितें मेवतलें? इमॅजीन कर, आख्खी फौज जी झुजाक वचूंक ट्रेन जाल्ली आहा ती भियेल्या, आनी हो 17 वर्सांचो भुरगो येवन म्हणटा हाका मारल्यार कितें मेवतलें? म्हणजे तो कितें करता, हो गोलायत कांयच न्ही गो. ताज्या मनान कितें जालां, हो गोलायत कांयच न्ही गो. इस्रायल पोरजेच्या मनान कितें जालें, हो गोलायत केदो व्हडलो, ताजे अगेन्स्ट आमकां पावर ना. पूण दाविदाच्या मनान कितें जालें, हो गोलायत कोण, कांयच न्ही. आनी तो ते भाशेन पयलें चिंता, दुसरें तोंडांतल्यानूय उचात्ता, हो कोण, हाका मारतल्याक कितें मेवतलें सांग म्हाका पोत्तून. आनी तो इजारीत रावता, हाका मारल्यार कितें मेवतलें. आनी ते सांगताय बी ताका मारल्यार इस्रायलाचो राजा आहा सॉल, ताची धूव खाजार जावंक मेवतली. आनी दुसरें पयशांचे वाटेन ऑर तेन्ना गोल्ड सिल्वर दिताले तिवूय रेस्काय मेवतली. ते सांगतात दाविदाक, आनी तो म्हणटा पोत्तून सांग कितें मेवतलें. हें पोत्तून रिपीट कोत्ता. फकत तो चिंतना, तो तोंडांतल्यानूय म्हणटा कितें मेवतलें. कित्याक हांगासर तो म्हणटा वो कोण, इंग्लिशीन म्हणटा हू इज दीस अनसर्कमसायज्ड फिलिस्टीन हू इज स्टँडींग अगेन्स्ट द आर्मी ऑफ द लिवींग गॉड. दाविदाचें मन खंय हारलें. दाविदाचें मन हारलें की आपल्याक बळ आहा ताका फुडो करूंक, ऑर म्हजे फाटल्यान आख्खी इस्रायलाची पर्ज आहा ते म्हाका डिफेंड करतले, ऑर ताचें मन हारलें की म्हजो किंग सारको बोल्ड तो म्हाका डिफेंड करतलो ना. ताजें मन फकत हारलें हो कोण जो खऱ्या देवाचे फौजे मुखार उबो रावला. दाविदाचें मन हारलें देवाचेर. तो केन्नाच चिंतिना की हो गोलायत व्हडलो म्हणून, तो चिंता म्हजो देव केदो व्हडलो पळय तो, आनी म्हज्या देवान म्हाका कसली बासावणी केल्या पळय ती. कित्याक तो चिंता, तो चिंतिना की ही आमी म्हाका राखतले म्हणून, तो चिंता म्हजे फाटल्यान म्हजो देव आहा तो म्हाका राखतलो म्हणून. कोणाक व्हडलो केलो? गोलायता फुडल्यान. इस्रायल पोरजेक कोण व्हडलो हारलो? इस्रायल फौजेक कोण व्हडलो हारलो? गोलायत. दाविदाक कोण व्हडलो हारलो? आपलो देव. तोहेंच तुवें आनी हांवेंनूय करूंक जाता. जोरी तर दाविदान ताका त्या प्रॉब्लमाक पळोवनूय त्या प्रॉब्लमा फुडल्यान आपलो देव व्हडलो म्हणूंक जाता, जाल्यार तुवें आनी म्हज्यान म्हणूंक जायना. जरूर जाता. कित्याक ताकाय जो एक्चुली आयज जो आमकां भावार्थ दिला, आमी दाविदाचो भावार्थ व्हडलो म्हणून चिंतल्या, पूण आयज जो तुका आनी म्हाका भावार्थ दिला तो भावार्थ खूद जेजूचो. तो भावार्थ खूद जेजूचो. जायतेपणी आमी म्हणटा दाविदाचो भावार्थ व्हडलो हारलो, अब्रामाचो भावार्थ व्हडलो हारलो, पॉलाचो भावार्थ व्हडलो हारलो. हें आमी म्हणटा नोको जावन की जो तुजे आनी म्हजे भितर आमच्या आत्म्यांचो भावार्थ आहा तो खूद जेजूचो. परफेक्ट पळय तो भावार्थ. जेजूच्या मापाचो भावार्थ आयज तुका आनी म्हाका दिला. आमी जोरी तो भावार्थ पळोवंक पावना, कित्याक आयज आमचें मन आख्खे पुरे भशेन नोसरूंक ना. भावार्थ आमच्या आत्म्यान ऑलरेडी आहा. हालेलुया, प्रेज जीसस. तर दावीद बोन तेंत म्हणटा. मातसो रावन ताजो व्हडलो भाव येता आनी तो म्हणटा तूं हांगासर कित्याक आयलाय रे? जाणा तूं हिंगासर ही मोजा ते झूज पळोवन मोजा घेवंक आयलाय म्हणून. आनी दावीद इमिडिएटली आपलें तोंड भोंवडायता आनी म्हणटा पोत्तून विचारता एका गोलायताक मारतल्याक कितें मेवतलें? जायते फावटी आमी जीं उतरां आयकता, स्पेशली आमच्या फॅमिली कडल्यान जीं उतरां हांव आयकता तीं भितर घेता वो ना? भितर घेता. ती इंटरनलायज आमी म्हणटा, आमी इंटरनलायज करता ती. कित्याक आमी जोरी तर कोण भायलो येवन आमकां कितें म्हणटात तें आमकां तितलें तें लागना, पूण फॅमिली जोरी तर आमकां कितें म्हणटा जाल्यार तें सुबेज लागता.
कित्याक ती आमी इंटरनलायज करता. हांगासर दाविदाचो व्हडलो भाव येवन म्हणटा, हांव जाणो तुका खोल्ली मस्ती पळय ती. तूं येयला हिंगासर झूज पळोवपाक आनी त्या झुजांतल्यान तुका मोजा घेवपाक. पूण दाविदाचें मन तें हाल्लें ना. दावीद आपल्या भावा कडल्यानूय तें क्रिटिसिजम आयकता. पूण तें क्रिटिसिजम जें आयकता, जो व्हडलो भाव ताका केणटा, तें तो भितर आपल्या काळजान गेला, इमिडिएटली आपलो कान भोंवडायता आनी फोकस करता, हाका मारतेल्याक कितें मेवतलें. इमॅजिन करात ताचें काळजीदारपण. आनी हें काळजीदारपण तो असलें काळजीदारपण दाखयता म्हणून खबर सॉलाक पावता. सॉल जो किंग आहलो ताका पावता आनी तो दाविदाक आपोवन वता. किंगाशी वता तेन्ना किंगूय ताका म्हणटा, आरे तुज्यान गोलायताक फुडो करूंक जाता, तुज्यान गोलायताक फुडो करूंक जाता. तेन्ना दावीद सॉलाक सांगता, कशे भाशेन म्हज्या देवान म्हाका शिवां कडल्यान वाचयल्लो. बेराक कितें म्हणटा, वाश्वेला कडल्यान साल्वार केल्लो. ही देवान म्हजे पासत कितें केलां ताची गवायकी तो राजाक दिता. आनी हातून तो म्हणटा, हांव झगडचो ना, देव खूद झगडटलो आनी देव खूद गोलायताक म्हज्या हाता खाल दितलो. हालेलुया. हांगासर दावीद पोत्तून 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 कोणाक व्हडलो करता. पयलो गोलायत येवन धमकी दिता तेन्ना देवाक व्हडलो करता. मागीर आपलो भाव येवन केणटा, तातूंतय देवाक व्हडलो करता. मागीर राजा म्हणटा, तुजे लागीं आनी गोलायताक फेस करूंक जातलें. तो म्हणटा, हांव न्हू, देव करतलो. थंयसरूय देवाक व्हडलो करता. मागीर ओके किंग म्हणटा, ओके तूं तुजें तें सगळें हेल्मेट बिल्मेट घाल आनी चल. घालता खरें, तो म्हणटा आपल्याक हाजी संय ना, आपल्याक हातून चलोंक लेगून जायना. काडटा आनी तो मेंढऱ्यांक राखपाचो तो दांडो आहलो तो घेता. कितें म्हणटा ते, रोबण, स्लिंग्स, कितें म्हणटा तुमी, वय तें आमे पाडूंक यूज करता पळय तें, कितें कोफीण, गोफीण आमी रोबण म्हणटाले. वय 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 रोबण, वय ओके. गोफीण गोफीण तें घेता आनी 5 धाकटे फातोर घेता, सुसुयीत फातोर घेता आनी वयता. आनी थिंगासर वता तेन्ना पोत्तून गोलायत धमकी दिवंक स्टार्ट करता. पोत्तून तो गोलायत अशी धमकी आयकता आनी पोत्तून दावीद तेंच म्हणटा. दावीद म्हणटा पळय, द बॅटल इज द लॉर्ड्स, ही वील हँड यू ओवर टू अस. तुका हारयतलो तो हांव न्हू. गोलायताक म्हणटा. गोलायत जेन्ना दाविदाक एक्चुअली पळयता, दावीद तें गोफीण घेवन येता आनी दाणो घेवन येता तेन्ना पासून दावीद म्हणटा, हें झूज म्हजें न्हू, तुका हारयतलो तो हांव न्हू, तुका हारयतलो तो देव. त्या प्रॉब्लमाक पासून तेन्ना सारको फुडें आहा तेन्ना पासून देवाक त्या प्रॉब्लमावन व्हडलो करता. हालेलुया, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आनी जेन्ना तो देवाक व्हडलो करता तेन्ना देवाची जी मोहीम आहा ती ताका थंयसर पळोवंक मेवता. कित्याक जो तो फातोर मारता गोलायताचेर, तो फातोर गोलायताचो जीव काडिना. देवाची जी पदवी आहा तो गोलायताचो जीव काडटा. कित्याक तो येदो व्हडलो गोलायता फूल आमर घालून येयला, ताका फातरान कितें जातलें. येदोसो फातोर कितें जातलें, कांयच जावचें ना. पूण तो पडटा आनी तो पडटा तो फातोर मारला म्हणून न्हू, पूण देवाचे पदवेन ताका हारयला देखून. हालेलुया, थँक्यू जीजस. हातून दावीद भोवन 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 आपूण चिंता, आपली चिंतना आपलें चिंतप धरता, म्हजो देव कितलो व्हडलो पळय तो.
आनी बोन बोन आपल्या तोंडांतल्यान उचारता. आयज जेन्ना तूं आनी हांव पासून कन्फेशन जेन्ना आमी करता तेन्ना हाचो हेतू हो की आमचे प्रॉब्लम आहा खरो, पूण त्या प्रॉब्लमा फुडल्यान आमचो देव व्हडलो म्हणून आमी म्हणटा तितलो देव व्हडलो जायना, देव व्हडलोच आहा. तें कन्फेशन हेल्प करता आमकां तुका आनी म्हाका बिलीव करपाक पयले सुवातेर. आमचें मन देवाचें धरलेलें जावपाक. आमी जितलें सुबेज कन्फेशन करता तितलो देव व्हडलो जायना. देव प्रॉब्लमाक व्हडलो, देव सगळ्यांक व्हडलो, पूण तें आमी तुवें आनी हांवें ते भशेन पळोवपाक, ते भशेन बिलीव करपाक आमचें कन्फेशन आमकां हेल्प करता. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. पोत्तून सगळ्या हे जे आमकां दिसता न्ही हांचो भावार्थ व्हडलो आसलो, तांचो भावार्थ आमचे वन व्हडलो नासलो. फकत तांणी जो प्रॉब्लम आहा ताका व्हडलो जावंक दिवंक ना. तांणी फकत नियाळ केलो, फकत आपलेशें ध्यान मन दवरलें त्या प्रॉब्लमाचे अगेन्स्ट देवान आमकां आपल्याक कसली भासावणी दिल्या पळय तें. आनी तातूंत देवाक आर्गां दिली, देवाक वाखाणणी दिली, देवाक महिमा दिली. हालेलुया. थँक यू जीजस. रोमन्साचो This day will the Lord deliver you into my hand, and I will smite you and take your head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is a God in Israel. दावीद म्हणिना की हांव तुका मारतलो आनी मागीर सगळ्या संवसाराक कळटलें दावीद कोण पळय तो म्हणिना. दावीद कोण पळय तो म्हणटा सगळ्या संवसाराक गमन येतलें की इस्रायलान आयज पासून खरो देव आहा. हालेलुया. प्रेज जीजस. थँक यू जीजस. जरी तर आमी अब्राहमाची लेगून स्टोरी पळयली, रोमन्सान बागेवन पावलो अब्राहमाची स्टोरी सांगून म्हणटा अब्राहमान केन्नाच पळोवंक ना म्हणटा. अब्राहम शिंकलो पळोवपाक पयलें पळयतालो तो आपल्याची कूड वसोंक, आपल्याचे बायल पिरायेन वाडल्या, हें सगळें पळयतालो. पूण तो शिंकलो देवाक महिमा दिवपाक. सिट्युएशन दिसतालें, प्रॉब्लम दिसतालो, तेन्ना लेगून अब्राहम शिंकलो त्या प्रॉब्लमा फुडल्यान देवाक महिमा दिवपाक. अब्राहमाचें एक्चुअली सिट्युएशन पळोवंक गेल्यार सारकें इम्पॉसिबल दिसतालें. ताकाच 100 वर्सां आहलीं, ताचे बायलेक सेराक 90 वर्सां आहलीं. 25 वर्सां ताका लागलेलीं त्या पॉयंटार येवपाक, आनी जी भासावणी ताका दिल्ली ती पुरी जावपाक. पूण तें सिट्युएशन जें इम्पॉसिबल दिसतालें, होपलेस दिसतालें, तें अब्राहम पळयना. अब्राहम फकत पळयता देवान म्हाका उतर कितें दिलां पळय तें. अब्राहम पळयता देवान म्हाका फकत कितें उतर दिलां पळय तें. कॅन यू पुट रोमन्स 4:20. आनी जेन्ना अब्राहम पळयता देवान म्हाका कितें उतर दिलां पळय तें, न्हय आपलें सिट्युएशन कितें आहा, आपलो प्रॉब्लम कितें आहा पळय तें, तेन्ना अब्राहम देवाक महिमा दिता. हें चिंतून की देवान जी भासावणी दिल्या, देवान जें आपल्याक उतर दिलां, देव त्या उतराक, आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. म्हणून आमी साम 33 पळयलां, दावीद म्हणटा देवाचें उतर सदांच तोखता आनी देव सगळें काम आपलें विस्वाशीपणान करता. देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. हांगा म्हणटा ही स्टॅगर्ड नॉट एट द प्रॉमीस ऑफ गॉड. Can you put, wait, okay. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. ताचो भावार्थ ताणें हालून दिवंक ना, आपल्या भावार्थान तो थीर रावलो. ऑन भावार्था वरवीं तो हालोवंक ना, पूण ताणें कंटिन्यू केलें देवाक महिमा दिवपाक. खंयसरी तो गेलो, कितें कोत्तालो आपल्या चिंतनांनी, आपल्या उतरांनी ताणें कंटिन्यू केलें देवाक महिमा दिवपाक. कित्याक
and being fully persuaded that what he had promised, what God had promised, he was able also to perform. एब्राहिम कित्याचेर नियाळ करतालो की देवान जी आपल्याक भासावणी दिल्या, देवान जें उतर आपल्याक दिलां तें देव विस्वाशीपणान सांबाळटा. देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. आनी जी भासावणी ताणें केल्या देवाक पदवी आहा ती भासावणी पुरी करपाक, तें उतर पुरी करपाक. अब्राहमाचो नियाळ हाचेर आसलो की देवान जें उतर आपल्याक दिलां देव त्या उतराक विस्वाशी. देव त्या उतराक विस्वाशी. आनी विस्वाशी ह्या पॉयंटा मेरेन लेगून की जेन्ना देवान अब्राहमाक म्हणलें आयझॅक जो तुजो पूत हा ताची बळी तूं दी, तेन्ना लेगून अब्राहम दुसऱ्याच दिसा उठ्ठा आनीक आयझॅकाक घेवन भायर सरता. देवान दाखयल्ल्या जाग्यार वचूंक अब्राहम भायर सरता. पूण तेन्ना लेगून अब्राहम नियाळ कोत्ता की आयझॅकाची बळी दिली पासून जाल्यार देवाक पदवी हा आयझॅकाक पोत्तून जिवंत करूंक. कित्याक आयझॅक जरी जियेना जाल्यार देवाची भासावणी पुरी जावंक पावना. देवाची भासावणी जरी पुरी जातली जाल्यार आयझॅकाक जिवंक गरज. तर अब्राहम नियाळ कोत्ता आयझॅकाची बळी दिली पासून जाल्यार देव आयझॅकाक पोत्तून जिवंत करतलो. देवा कडेन ती पदवी हा आयझॅकाक पोत्तून जिवंत करपाक. अब्राहमाचो नियाळ केन्नाच आपल्या प्रॉब्लम तो शिंकलो. पयले मिस्टेक केली ताणें पूण तो शिंकलो आपल्याचें ध्यान मन देवाच्या उतराचेर दवरूंक, देवाच्या विस्वाशीपणाचेर दवरूंक. आनी ताणें देवाक आर्गां दिली, देवाक महिमा दिली, चिंतोन की देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. देवान जें उतर आपल्याक दिलां तें देव जरूर पाळटलो. आपल्याक दिसता जायत की डिले आहा म्हणून, पूण देवाचे वाटेन ती डिले ना. देवाचे वाटेन ती डिले ना. देवान भासावणी दिल्ली पासून तेन्ना देवान म्हणलेलें आपणें तुका साबार राष्ट्रांचो बापूय केला. म्हणजे देवान आपले वाटेन आपलें उतर पाळलां. आयज तुका आनी म्हाका जी भासावणी दिल्या तिवूय तीच. देव म्हणटा आपणें तुमचे पासत कितें करूंक जाय आसलें तें केलां. क्वेश्चन येता आमी कितलें बिलीव करता पळय तें. आनी हें जें देवान जितलें कितें केलां तें सगळें आमी अनुभवूंक पावता आमच्या भावार्था वरवीं. पूण आमचो भावार्थ केन्ना पुरो जाता जाणो? जेन्ना आमचो भावार्थाचें एंड जाता आर्गान. जायते फावटी आमी म्हणटा हांव विस्वास दवरतां, म्हाका भावार्थ आहा, पूण आमी आमचे मागण्यांत आर्गांक कांय जागो नात. भावार्थ केन्ना पुरो जाता? जेन्ना आमच्या मागण्यांत सगल्यांकून सुबेज जागो मेवता आर्गांक. जेजूचो पयल्या सेशनान आमी एग्जाम्पल घेताली. जेजू व्हडले मागणे करून देवाक सगलो आपलो प्रॉब्लम सांगूंक ना, देवा लागीं मागूंक ना. ताणें देवाक फकत दिनवासलो की देवा जाची कित्याची म्हाका गरज आहा तें तुवें म्हाका ऑलरेडी दिलाय म्हणून हांव तुका दिनवासतां. जेजूचें मागणें सदांच दिनवासणेचें मागणें आहलें. हालेलुया, थँक्यू जीजस. आनी जेन्ना आमचें मागणें दिनवासणेचें जाता, आमचें मागणें वाखाणणेचें जाता, तेन्ना आमचो भावार्थ पुरायेक पावता. आमचो भावार्थ म्हणल्यार कितें? सिंपल उतरांनी सांगशात जाल्यार भावार्थ म्हणल्यार कितें? जें आमकां दिसना तें आसा, तें आमकां मेवलां म्हणून सोत मानप. जें आमी मागण्यांत मागलां तें आमकां देवान ऑलरेडी दिलां म्हणून सोत मानप. आनी जरी तर आमी खऱ्यांनीच देवान तें आमी जें मागलां तें आमकां दिलां म्हणून सोत मानता जाल्यार नॅचरली आमचो रिस्पॉन्स जाता दिनवासणेचो. वय ना? हें न्हू म्हाका एक्चुली हाचो मिनींग कळपाक टायम लागलो थोडो. पयलीं फकत थियरी आहली. हांव जाणो आहलो ओके, जरी तर हांव बिलीव करता की जें हांवें मागलां तें म्हाका मेवलें म्हणून समजलो, मेवलें म्हणून सोत मानता जाल्यार म्हजें मागणें जावंक जाय दिनवासणेचें. आनी तो म्हाका एग्जाम्पलूय खबर आहलो. जरी तर तूं म्हाका गिफ्ट दिता एक,
ओके हांव एक्सपेक्ट करता तो गिफ्ट आनी तूं म्हाका तो गिफ्ट दिताय. तो गिफ्ट जरी तो तुवें म्हाका दिलाय जाल्यार हांव तुका थँक्यू म्हणटलो न्हू. हांव तुवें गिफ्ट दिल्या उपरांतूय हांव तुजे लागीं मागीत रावतलो. गिफ्ट केन्ना दिताय तूं म्हाका गिफ्ट दी. हांव मागीत रावचो ना न्हू कित्याक तुवें म्हाका गिफ्ट ऑलरेडी दिला. होय एग्जाम्पल म्हाका खबर आसलो. पूण जेन्ना म्हाका तें एग्जाम्पल आनी 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 ह्या सोच सारकें खमोन येयलें न्हू तेन्ना मागणें दिनवासनेचें आनी आर्गांचें जावपाक आनीक टायम मागीर लागोंक ना. कित्याक एक्चुली पळोवंक गेल्यार जें आमी मागलां तें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां. देवान तो आमकां गिफ्ट सगळ्या बेसांवाचो गिफ्ट आमकां ऑलरेडी दिला. सो नॅचरली आमी देवाक आमचें मागणें जावंक जाय थँक्यू म्हणपाक. जेजून व्हडलें मागणें कित्याक करूंक ना देवा कडल्यान जेवण मागूंक वा दुसरी कसली गरज आसा ती मागूंक. कित्याक तो जाणो आसलो की ताजी कितें गरज आसा ती देवान ऑलरेडी ताका दिल्या. सो ताजें मागणें डायरेक्टली जालें दिनवासनेचें. ताचें मागणें ऑलरेडी जालें दिनवासनेचें. सेम तुजें आनी म्हजें मागणें. फिलिपियन्स 4:6 आनी 7 पयल्या सेशनान आमी नियाळ कोत्तेलें. मागणें जें आमी देवाक उबारता तें जावंक जाय दिनवासनेचें. कित्याक जाची कित्याची आमकां गरज आहा तें देवान आमकां ऑलरेडी दिलां. हालेलुया. आनी हें केन्ना जावंक पावता जेन्ना आमी आमच्या मनान पयले सुवातेर नियाळ कोत्ता देवान कितें केलां पळय ताचेर. आमचें ध्यान मन दवरता देवान कितें केलां पळय ताचेर. हालेलुया. थँक्यू जिजस. आनीक एक जरी एग्जाम्पल घेतलो एलायजाचो. पयल्या राजाच्या पुस्तकान 1 Kings chapter 17 एलायजाची खबर मेळटा. एलायजा देवाचो एक प्रवादी आसलो. एलायजा देवाचो एक प्रवादी आसलो आनी देवाचे जाणवायेन ताणें प्रॉफेसी केल्ली की ज्या राजान इज्रायल राजान तो रावतालो थंयसर सुकी फॅमीन. वॉट इज फॅमीन? पावस पडचो ना. सो सगळ्याक सुकी आसतली. पावस जरी पडना पीक आनी मेळना. सो बुकमारी आसतली. हें ताणें प्रवादी म्हणटोच ते भाशेन प्रॉफेसी केल्ली. आतां तो त्या सेम जाग्याचेर रावता म्हणटोच जेवण आसचें ना तें ह्या लोकां बराबर ताकाय जेवण आसचें ना न्हू. पूण ताचे पासत देवान ऑलरेडी अरेंजमेंट केल्लो की नको कोंकणीन कितें रेवन कावडो न्हू तो पूण कावड्या भशेन कावत आसता. वय कावड्या भशेन आसता पूण कावडो न्हू. वय. सो त्या सुकण्यांक देवान हुकूम दिल्लो त्या सुकण्या वरवीं एलायजाक जेवण पावोवपाक. चिंतोंक पासून जाता की सुकणें येवन एलायजाक जेवण दितलें म्हणून. आनी एक्चुली त्या सुकण्याचो नेचर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तें सुकणें सारकें सेल्फीश. आपलें जेवण आनीक कोणाक दिवचें ना तें. पूण त्या सुकण्याक लेगून देवान उजार केलें एलायजाक भूकमारी आसतना लेगून एलायजाक जेवण दिवपाक. पूण थोडो तेंप जालो आतां आनी परतून देवाचें उतर एलायजाशी आयलें आनी एलायजाक म्हणलें आतां तूं ह्या जाग्यार रावतालोय थिंगसरलो उठ आनी ह्या फुडल्या गांवांत वच. थिंगासोर तुका एक वॉट इज अ विडो एक बायल मेवतली तुका. विधवा. एक विधवा वस्तोरी तुका मेवतली. आपणें तिका हुकूम घातला तुका जे जेवणाची गरज आहा तें दिवपाक. सो एलायजा वेता आनी ती वस्तोरी ताका मेवता. आतां उगडास दवर. आतां देवान एलायजाक ऑलरेडी सांगलां तुका ती वस्तोरी मेवतली आनी आपणें ते वस्तोरीक ऑलरेडी सांगलां ऑलरेडी हुकूम घातला तुका जी जेवणाची गरज आहा तें जेवण तुका दिवपाक. आतां एलायजा देवाची आज्ञा मानून वेता. ते वस्तोरेक मेवता आनी थोडें जेवण मागता. पूण ते वस्तोरेचो रिप्लाय येता आपलेच लागीं कांय ना.
सो आतां इलायजाच्या मनान कितें येतलें, अरे देवान म्हाका सांगलां हे बायले कडल्यान म्हाका जेवण मेळटलें, पूण ही बायल म्हणटा आतां आपलेच लागीं कांय ना, तुका आनी खंयचें दिवं. आतां हांगासर इलायजान कित्याचेर नियाळ करूंक जातालें, अरे देवान सांगलां ताजेर, वो ही बायल कितें म्हणटा ताजेर. एके वाटेन म्हणटा देव म्हणटा ते बायले कडल्यान तुका जितलें जेवण जाय तितलें मेळटलें, पूण दुसरे वाटेन ही बायल ऑपोजिटूच उलयता. तीच म्हणटा आपलेच लागीं कांय ना, हें निमाणें आहा, इतलेंच आपूण आयज रांदता, म्हज्या आनी चेड्याक पावत, म्हज्या आनी म्हज्या चेड्याक तें पुरो, हाजे उपरांत आनी कांय ना आमचे लागीं, हाजे उपरांत आतां आमी मरपाचें. हें निमाणें उरलां पळय तें, कंप्लिटली ऑपोजीट, कंप्लिटली ऑपोजीट. तरी पूण इलायजा ती कितें म्हणटा ताजेर फोकस करिना. इलायजा म्हणटा थोडें कितें आहा न्ही तुजे कडेन, तातूंतल्यान थोडें कर आनी म्हाका हाडून दी. तातूंतल्यान थोडें कर, तूं पयलें हाड आनी म्हाका दी, मागीर तूं आनी तुज्या चेड्याक रांद. पूण पयलें थोडें आहा तातूंतल्यान थोडें हाडून म्हाका दी. हालेलुया. कित्याक इलायजा तो म्हणूंक पावलो, कित्याक ताणें नियाळ केलो फकत देवान आपल्याक कितें उतर दिलां, देवान आपल्याक कितें भासयलां पळय ताचेर, न्ही की ती वस्तरी आपल्याक कितें सांगता पळय ताचेर. जरी तर ताणें नियाळ केल्लो ती वस्तरी आपल्याक कितें सांगता जाल्यार तो देवाक परतून क्वेश्चन विचारतलो, अरे ती तर हें म्हणटा, कितें सांगलेलें म्हाका, रॉंग वस्तरी मेळ्ळ्या कितें म्हाका जाता न्हू मनान. पूण तो नियाळ करता, देवान म्हाका सांगलां आनी तो म्हणटा तूं म्हाका इल्लेशें हाडून दी आनी देव तुजी सगळी गरज तो तुका दितलो. जाची तुका कित्याची गरज आसा तें देव तुका दितलो. मन कोणाचेर धरलेलें आहलें, कितें आयकता, कितें देवाच्या उतरां ऑपोजीट वता पळय ताजेर, ओ देवान कितें उतर दिलां ताजेर धर एक घडये. हें आमी म्हणटा आमचो भावार्थ व्हडलो आहलो म्हणून ना, ल्हान ल्हान वस्तूंनी तांणी आपलो भावार्थ देवाचेर दवरलो. तांचो भावार्थ आमच्याकीन व्हडलो आमकां दिसता आसतलें, कित्याक आमकां तें स्वत आसून लेगून खबर ना की आमचो भावार्थ आनी जेजूच्या भावार्था मदें अंतर ना. आमी ओके अब्राहमाचो भावार्थ, दाविदाचो भावार्थ जेजूच्या भावार्थावन व्हडलो आहलो, शुअर. सो कोणाचो भावार्थ व्हडलो आहलो, जेजूचो भावार्थ व्हडलो की अब्राहम दाविदाचो ओ इलायजाचो? देवा लागीं न्हू भावार्थाची एकूच माप आहा आनी जेजूक तें फूल माप दिल्लें आनी तो तेंच सेम माप आयज तुका आनी म्हाका दिलां आमच्या आत्म्याक. ती देवाची कृपा. हालेलुया. जरी तर आमी चिंता की तांचो भावार्थ व्हडलो, अब्राहमाचो भावार्थ आमचेकीन व्हडलो आहलो, दाविदाचो भावार्थ आमचेकीन व्हडलो आहलो, पेद्रूचो भावार्थ, पावलूचो भावार्थ आमचेकीन व्हडलो आहलो, ती फोट. कित्याक देवा लागीं भावार्थाचें एकूच माप आहा. हालेलुया. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. ते भावार्थान जिवन ओजापां पळोवंक पावले, देवाची वर्ती करता देवाची महिमा पळोवंक पावले. कित्याक जेन्ना देवाचें उतरां आड ऑपोजीट तांकां कितें दिसलें न्हू, तांणी ताका कांयच वालोर दिवंक ना. सगल्यांकीन सुबेज वालोर दिलो देवाच्या उतराक. देवा तुवें म्हाका हें उतर दिलां आनी हांव जाणो तूं तुज्या उतराक सदांच विश्वासी, तूं तुजें उतर सदांच पाळटा. म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका सारकें ऑपोजीट दिसता जायत, हांव कितें मागतां ताजें ऑपोजीट जाता हें म्हज्या दोळ्यांनी दिसता जायत म्हाका. पूण हांव जाणो की जें हांवें मागलां तें तुवें ऑलरेडी पुरें केलां, तें तुवें ऑलरेडी म्हाका दिलां. म्हजी जी गरज आहा ती वळखून तुवें ती गरज ऑलरेडी पुरी केल्या. ताका लागून हांव दिसता ताजेर वचना, पूण दिसना ताजेर भावार्थ दवरता आनी हांव तुका आर्गां दिता. म्हाका फील जायना जायत, म्हाका दिसना जायत की आतां आर्गां दिवपाक तुका, तरी पूण हांव तुका आर्गां दिता. कित्याक तूं विश्वासी देव. हालेलुया. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. आनी सगल्यांनी अब्राहमान जावं, दाविदान जावं, किंग जेहोशफातान जावं, इलायजान जावं, पॉलान जावं, पेद्रून जावं, सगल्यांनी सेम भाशेन आपलो भावार्थ घालो. मिस्टेकी केल्यो तांच्यांनी, मिस्टेक हें न्ही की परफेक्ट आहले म्हणून ते परफेक्ट फकत एकलो जेजू आहलो. तांणी सगल्यांनी मिस्टेकी केल्या. अब्राहमानी केल्या, दाविदानी केल्या, जेहोशफातानी केल्या, इलायजानूय केल्या, पेद्रून केल्या, पॉलानूय केल्या, सगल्यांनी मिस्टेकी केल्या. हें न्ही की आमी
परफेक्ट जावंक जाय म्हणून, पूण आमी जेन्ना मिस्टेक करता तातूंत लेगून देव शिकयता कशे भाशेन पोत्तून उठोन ताचो पाटलाव करूंक. सेम देवान तांकां शिकयलें, सेम तो आयज तुका आनी म्हाका शिकयता. हालेलुया. पूण आमी आमचें मन ट्रेन करूंक जाय. आमकां दिसता ताजेर चलोंक न्हू, पूण दिसना ताजेर चलोंक. आनी आमी जेन्ना आर्गां दिता न्हू, आमकां फील जायना तेन्ना लेगून आर्गां दिता न्हू, तेन्ना देवाची खूब पदवी आमचे भितर आमकां बळ दिता. फोकस करपाक त्या प्रॉब्लमाचेर न्हू, पूण फोकस करपाक त्या आन्सराचेर. देवाचें उतर सगळ्या प्रॉब्लमांनी आमचो आन्सर देवाचें उतर. जेन्ना आमी आमचें मन आर्गांचें करता, आमचें मन दिनवासनेचें आर्गांचें करता, तेन्ना आमचो फोकस जाता आन्सराचेर, त्या प्रॉब्लमाचेर. नाजाल्यार नॅचरली आमचें मन त्या प्रॉब्लमाचेर वेतलें, पूण त्या प्रॉब्लमान लेगून जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता न्हू, तेन्ना आमचो फोकस वेता त्या आर्गांचेर. हालेलुया. आनी त्या आर्गान पदवी आहा, शक्ती आहा दुस्मानाक थोण करूंक, दुस्मानाक पॅरलायज करूंक. कांयत दुस्मानान आमचेर हात उखलूंक जायना ते भाशेन करूंक. कित्याक आमी आतां आर्गांचें जिवीत जियेता आनी आमच्या आर्गांनी देवाच्या भुरग्यांच्या आर्गांनी देव आपलें शिवासन करता. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आनीक एक स्क्रिप्चर मनान येता. Psalm 97 verse 5. तुम्ही आयकलो आसतलो. माउंटन्स मेल्ट लायक वॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. माउंटन्स मेल्ट लायक वॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. व्हडले व्हडले दोंगर मोडोन वेतात, व्हांवून वेतात देवा मुखार. देवाच्या आसण्यान व्हडले व्हडले दोंगर व्हांवून वेता. आतां ते फिजिकल दोंगर म्हणिना, ते दोंगर ते आमचे प्रॉब्लमाचे दोंगर. व्हडले व्हडले दोंगर देवाच्या आसण्यान व्हांवून वेता. देवाचें आसणें, देवाचें शिंवासन खंय आहा? आमच्या आर्गांनी. जेन्ना आमी देवाक आर्गां उबारता तेन्ना व्हडले व्हडले दोंगर मेणा भाशेन व्हांवून वेतात. हालेलुया. ही पदवी, इतली पदवी आहा आमच्या आर्गांनी. आनी ही आर्गां देव आमकां आपयता 5 मिनटान 10 मिनटान दिवंक न्हू. दाविदाची जोरी आमी दाविदा कडल्यान जोरी आमी शिकले. दावीद म्हणटा दीस आनी रात आपूण तुका आर्गां दितलो. दीस आनी रात आपूण तुका आर्गां दितलो. तुजी आर्गां सदांच म्हज्या वंठांचेर आसतली. हालेलुया. प्रेज जीजस. थँक्यू जीजस. व्हडलें आमचें जावंक जाय क्रिस्ती जिवीत. कित्याक आमचें क्रिस्ती जिवीत बेश्टें सादें न्हू. जोरी तर सादें जिवीत आमी जियेता न्हू, जाल्यार आजून लेगून आमी देवाची मोहिमा पुरी पोवंक ना. पुरी पोवंक ना. आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जावंक जाय एक सुपरनॅचरल अजापाचें जिवीत. जोरी तर ती आमी अजापां पोवंक ना न्हू, आमी प्रयत्न करूंक जाय कशे भाशेन आमी एक आर्गांचें जिवीत जिवंक, कशे भाशेन आमी आमचें मन न्हू सरून आमचो भावार्थ पुरो आमच्या आत्म्यांतलो पुरो भायर हाडूंक. हो आमचो नियाळ जावंक जाय. हालेलुया. प्रेज जीजस. थँक्यू जीजस. तर आयचे रातीक हाजेरूच नियाळ करया. पोत्तून एक फावट आमच्या जिवितांत, आमच्या मागण्यांत आर्गांक कितलो जागो मेळला पळय तो. ओके. कित्याक आर्गांनी एक आमकां देवान पदवी दिल्या दुस्मानाक थोण करूंक. आमची आर्गां एक सादी वस्त न्हय. एक्चुली आमकां आर्गांय दिवपाक आमकां देवाची एक आज्ञा. देवाक जाय आमी ताका आर्गां दिल्ली. बिकॉज ताजी खोशी स्वर्गार तीच. स्वर्गार आंज बडवे मेळोन दुसरे आत्मे आहा ते मेळोन देवाक सगलो उगोत आर्गां दिता. ताची खोशी संवसारारूय तीच जावंक जाय की सगळीं ताची भुरगीं एकठांय येवन ताका आर्गां दिता. कित्याक तो एक विस्वासी देव, तो एक दयाळ देव. ताचे कान, ताचे दोळे सगलो गोत आपल्या भुरग्यांचेर आसता देखून. हालेलुया. प्रेज यू जीजस. थँक्यू जीजस. तर आयचे रातीक हाजेर नियाळ करया आनी एक निचो घेवया की आतांचें ह्या फुडें जें जिवीत जातलें तें आर्गांचें जिवीत जातलें. फोकस करून देवान जो आन्सर आमचे पासत दिला ताचेर.
न्हय की जो प्रॉब्लम आहा ताचेर प्रॉब्लम येतले पूण प्रॉब्लम ते टेम्पररी. बट देवाची आर्गां सदांच आमच्या वॉन्टांचेर आसूंक हो एक निचो करुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आनी कशे भाशेन आमी आर्गां दितले? आर्गां दिवपाक एक सिंपल वस्तूंनी स्टार्ट करूंक जाता. जे भाशेन जेहोसाफातान एक लायन म्हणली इंग्लिशीन, प्रेज यू फादर, प्रेज यू लॉर्ड, फॉर यू आर गुड अँड युअर मर्सी एंड्युअर्स फॉर एवर. कोंकणीन कितें वाचलें सिस्टर आमी? देवा तुका आर्गां दिता, तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता, तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता, तुजो मोग मितमेर नासलोलो. एक ल्हान कन्फेशन तें, थोडींच उतरां, पूण त्याच उतरांनी खूब व्हडली पदवी आहा, खूब व्हडली पदवी आहा. जो कितें प्रॉब्लम तुज्या जिवितान आहा, जंयसर तुका जिवितान आडकोट दिसता, खबर पासून ना खोल्ली आडकोट आहा ती, ह्याच उतरांनी, थोड्याच उतरांनी पदवी आहा ती खंयसर आडकोट आहा ती मोडून उडोवपाक. देवा तुका हांव आर्गां दितां, तुजो माये मोग, तुजो मोग मितमेर नासलोलो. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके, दोय दांपया. आतां करुया. ओके, प्रेज गॉड. विल पुट दॅट वाकांनी तुका काळजान जावन. ओके, लेट्स डू दॅट. पळय, तो एक एग्जाम्पल. तूं आतां जरी साम्स जरी वाची, स्तोत्रां जरी वाची, जाल्यार थंयसरलो एक वर्स घेवन तुज्यान तो म्हणोंक जाता. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता. तेंच म्हणोंक जाय म्हणिना हांव. स्टार्ट करपाक एक एग्जाम्पल दिला. बिकॉज व्हडा आमी पयलींच्या सेशनान जेहोसाफाताचे आर्गांचे नियाळ करतले, तेन्ना जेहोसाफातान ही उतरां म्हणलेलीं, आनी सेम उतरां एक्चुअली साम्सान आहा. साम 107 सेम आहा. तुजो माये मोग आर्गां तुका देवा, कित्याक तुजो मोग मितमेर नासलोलो. सो तो एक वर्स ती एके भाशेन आमकां देवाक आर्गां दिवंक जाता. तेंच म्हणोंक जाय म्हणून ना. साबार आमचे पर्सनली म्हणूंक जाता, देवा तुवें म्हाका हय कितें तुका तुज्या काळजांतल्यान खोल्ली दिनवासणी येता ती तूं म्हण, तातूंतल्यान तूं देवाक आर्गां दी. हालेलुया. प्रेज जीजस. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. आता एक 2 मिनटां घेवया आनीक ही एक आर्गांची लायन आहा न्हू, तीच आमी म्हणया. तेच लायनी वरवीं आमी देवाक आर्गां दिवया. देवा तुका आर्गां दिता, तुजो मोग मितमेर नासलोलो. ओके, हीच म्हणया. हालेलुया. ओके, बराबर म्हणया, म्हाका राव नाकात. देवा तुका आर्गां दिता, तुजो मोग मितमेर नासलोलो. 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 देवा तुका आर्गां दिता, तुजो मोग मितमेर नासलोलो.
देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग मितमेर नासलोलो. देवा तुका आर्गां दिता हांव तुजो मोग